गोयात व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित जाल्यार कळसा बंडुरा प्रकल्पाक आडखळ येतलो म्हूण केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीन कबुली दिल्या उपरांत म्हादय साल्वार करूंक झुजपी गोंयच्या एक्टिव्हिस्टांक बूस्ट मेळ्ळा। पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकरूय तेच उलयलो। गोंय सरकारान व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करचो, म्हादय साल्वार करची म्हूण तो मागता। एका अर्दान गोंय सरकार जे आसा ते कर्नाटकाक टायगर कॉरिडॉराचो मुद्दो लावन धरता आणि दुसऱ्या वाटेन गोंयचो म्हादयचो वाठार जो आसा तो लोकसंख्या विरहीत भाग जो आसा तो टायगर रिझर्व म्हणून घोषीत करची अशी जी मागणी आसा ती प्रस्ताव जो आसा तो प्रस्ताव न्हयकारता। ही गोंय सरकारची भूमिका जी आसा ती पुराय तरेन दुटप्पी आसा। आमी जर ह्या पट्टेरी वाघांचे संवर्धन आणि संरक्षण केले जाल्यार कळसा, भांडुरा, हलतरा आणि सुर्ला हे कर्नाटकाचे जे प्रकल्प आसा तांकां आडमेळे निर्माण जातले। कर्नाटकाक जे उदक वळोवपा खातीर म्हादय जल विवाद लवादान परवानगी दिल्लेली आसा ती दिता आसतना तांणी स्पश्ट केल्लेलें आसा की कर्नाटकाक एनवायरमेंट क्लिअरन्स आणि वायल्ड लायफ क्लिअरन्स घेवप गरजेचें आसा। हे दोन्ही क्लिअरन्सीस तांकां जर मेळपाक जाय जाल्यार हो वाठार जो आसा तो जर टायगर कॉरिडॉर आसात किंवा तो टायगर रिझर्व आसात जाल्यार कर्नाटकाक ह्या संदर्भात आडमेळे जे आसा ते सोदचे पडटा। इतल्या मजगतीं गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसायानूय प्रतिक्रिया दिल्या। तो म्हणटा म्हादय साल्वार करूंक म्हादयचे डायव्हर्जन जावंक जायना जाल्यार व्याघ्र क्षेत्र हो एकूच पर्याय उरला म्हूण तो उलयलो। प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस।